3 वर्सां पयलीं गव्हर्मेंट डिसायड केलें की शिवजयंती 75वी शिवजयंती अख्ख्या गोंयभर साजरी करपाची आनी त्या दृश्टिकोनात 3 वर्सां पयलीं ट्युरिजम डिपार्टमेंट डिसायड केलें की शिवजयंती सगळे गोंयभर साजरी करपाची म्हणून 4थें वर्स ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हें कंटिन्युअस दवरलां आनी अंदू शिवजयंती इन एसोसिएशन विथ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल इज ऑर्गनायझींग शिवजयंती प्रोग्राम इन एसोसिएशन विथ ट्युरिजम डिपार्टमेंट ऑफ गोवा आनी तशेंच शिव साम्राज्य ही संस्था हांचे तर्फे ही शिवजयंती 19 तारखेक सुरू जाता. हावजींग म्हणूंतल्यान भव्य मिरवणूक काडून शिवजयंतीचे सगळे प्रोसेशन येतलें. काल तुमी प्रेसाक पळयलां आसतलें. थंय करून ताची सांगता हांगा जातली म्युनिसिपालिटी स्क्वेरा कडेन जातली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी गेल्ले 3 वर्सां पर्यंत वेगळे प्रोग्राम दवरल्यात. आमी पर कावन्सिलर रेजोल्युशन 3 जाणांची कमिटी काडली. हाचो एक्स ऑफिशियल चेअरमॅन आनी प्रेसिडेंट हांव, सेक्रेटरी आमचे बाय कावन्सिलर श्वेता लोटलीकर आनी ट्रेजरर बाय साई साताडेकर, तसोच कोऑर्डिनेटर चीफ ऑफिसर एक कमिटी काडिल्ली आनी ऑल द कावन्सिलर्स आर द मेंबर्स ऑफ दीस कमिटी. सो शिवजयंतीचे आमी हे फावटी वेगळे तरेन प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्ले कडेन आसा आनी सगळे प्रोग्रामाची रुपरेखा तुमकां साईश बाब सांगतलो. ओवर टू साईश. कॉम्पिटिशन आतां 3 कॅटेगरीन जातले. बेसिकली जे ए कॅटेगरी आहा ती 1st to 4th स्टँडर्ड, बी कॅटेगरी 5th to 7th स्टँडर्ड, सी कॅटेगरी 8th to 9th स्टँडर्ड. सो हेंच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हेंचो पोर्ट्रेट हेंच्या आधारीत जे पिक्चर्स आसा ते पेंटींग आसा तेजे कॉम्पिटिशन जातले. ते सकाळी 10-10:30 वरांचेर सुरू जातले, ते 12:30 पर्यंत चलतले. तेच्या नंतर सांजे 4 वरांचेर प्रोग्राम फॉर्मल प्रोग्राम जातलो. सकयल आमी जी स्क्वेरा कडेन स्टेज घालतली तेजे फॉर्मल प्रोग्राम जावन फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन सुरवात जातली. सो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन 4 सुमार सुरवात जातली. ती फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन 1st to 4th स्टँडर्ड भुरग्यां खातीर आनी ती कॉम्पिटिशन सोंपल्या नंतर मोनोलॉग कॉम्पिटिशन जातले ते 5th to 8th स्टँडर्ड भुरग्यां खातीर आसतले. त्यानंतर फाल्यां म्हणजे 18 तारखेकूच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आधारीत जे पिक्चर्स आसा, जे कितें तेंच्या काळांतले कांय पिक्चर्स आसा तेज्या वयर अक्षय नायक हे एक गोंयचे नामवंत अशे रांगोळी आर्टिस्ट, जेणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमची प्रेजिडंट द्रौपदी मुर्मूजी हांची बीन रांगोळी काडून तांकां भेट दिल्ली आसा. अशें व्यक्तिमत्व आपल्या आर्टिस्टांक घेवन हांगासर रांगोळी फाल्यां सुरवात करतले. ही रांगोळी जवळ जवळ 8 वरां लागता करपा खातीर. सो ते फाल्यां हांगासर एक आमच्या हॉलान भितर रांगोळी घालतले आनी परवां तेजे डिस्प्ले जातले सकयल आमचे स्टेजी कडेन. सो त्या डिस्प्लेक खुबशे लोक हांगासर पळोवपाकूय येवचे अशें हांव सगळ्यांक अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान. तशेंच हे जे कॉम्पिटिशन आसा तांकां सगळ्यांक 1st, 2nd, 3rd प्रायज आनी तांकां पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आनी ट्रॉफी आनी तशेंच कॅश प्रायजूय सगळ्यांक दितल्या. तशें हे जे 8 रांगोळी आर्टिस्ट आसा तांकां आमी स्पेशली आमंत्रण केल्लें आसा. तेंचें मानधन आसतलें, तांकांय बीन मोमेंटो आसतलो आनी खुबशे गेस्ट ह्या आमच्या प्रोग्रामांक येवपाचे आसात. तेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता तुमी बीन मुजरत हो प्रोग्राम पळोवपाक सगळ्यांनी येवचें. कॉम्पिटिशन आहा तें म्हणल्यार रील मेकिंग कॉम्पिटिशन. सो बेजिकली आमचो एंटायर प्रोग्राम जो आसा फ्रॉम 19 सकाळ ते सांज मेरेन जो प्रोग्राम जावतलो तेजो फूल प्रोग्राम कवर जावपाक जाय ह्या रिलान अशी क्रायटेरिया आसा. सो एक रील कॉम्पिटिशनूय जातलें, ताकाय बीन तशेंच 1st, 2nd, 3rd कॅश प्रायज आनी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सगळ्यांक मेळटलें. शिव साम्राज्यानी सगळे हे फाटी रॅली सगळे एक जावन एक रॅली जातली, जे सगळे एक जावन सगळी रॅली येतली आनी ताजे सांगता म्युनिसिपालिटी स्क्वेरा जातली. तुम्ही कितें गायडलायन बीन दिल्या की हेल्मेट असं मॉडिफायड सायलेन्सर सगळ्यात काल पुलिसेन दिला की प्रत्येक जण हेल्मेट घालपाचें रॅलीक. सगळे काल एसपीन डायरेक्शन दिला न्ही रॅली जी कोण बायक घेवन जाता ताणें बापाचें रॅली ज्यो बायक्स आहा त्यो सारकी नॉर्मल बायक्स हाडपाच्यो. काल हांवें तें डायरेक्शन ताणें दिल्ले कडेन आनी हांव मागता सगळ्या कडेन सगळे शिवाजी महाराजाचे भक्त आसात आनी भक्तजांनी आपली भक्ती सारकी सिन्सियरली दाखोवची अशें हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. आनी शिवजयंती बरे प्रमाणान बरे भशेन जावपाची. म्युनिसिपालिटी गेल्ली 3 वर्सां जाली शिवजयंती ऑर्गनायज दीस इज द 4th इयर कळ्ळें. आतांच हांवें रिव्यू म्हज्या स्टाफाचे रिव्यू मिटींग घेतली आनी सगळे वेगळे वेगळे कमिटीज काडल्या. तातूंत भितर खास आकर्शण म्हणजे तें
गोंयचे नामनेचे रांगोळी आर्टिस्ट येतात तांकां आमी दिल्या फक्त शिवाजी महाराज ताणें ऑलरेडी 8 जाणांनी आमी कितें घालतले ते ऑलरेडी आमकां पिक्चर्स धाडले दाखया सर ते ऑलरेडी पिक्चर्स धाडल्या म्हणजे कशें पळय म्हणजे तांकां मिनिमम 8 ते 10 वरां जाय एक रांगोळी घालतलो जाल्यार मग त्या दिसा 19 तारखेक शक्य ना आमी तांकां सांगलां फाल्यां तुमी स्टार्ट करा मागीर कितें इनकम्प्लीट उरता ते पर्यंत पोराय बी करतले सो मिनिमम ताणें सांगलां मिनिमम 8 ते 10 वरां लागता एक रांगोळी घालपाक तातूंत भितर साईशान एक नवो एक रील करपाचो म्हणजे तातूंतय जो कोण बऱ्यांतले बरें रील करतलो म्हणजे सगळें आमचें जी कॉम्पिटिशनां तें शूट करून मोबायलान शूट करून ते रील करतलो ताजेर एक नवी ताणें रील करपाक टॉपीक बीन कितें धरला सेम आमचें फूल एंटायर प्रोग्राम कवर करता एंटायर प्रोग्राम टोटल कवर करपाचो म्हणजे कोण फाल्यां रांगोळी घालपाक कोण रांगोळी घालपाक फॉर एक्झाम्पल रांगोळी घालपाक आमचो अक्षय बाबू वयर चडटा आपलें सगळें सामान ओपन करता एक एग्जाम्पल सांगता सामान ओपन करता कलर काडटा डब्यांनी घालता आनी रांगोळी घालपाक मागीर तो मार्क करता हें ताणें केलें मागीर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाक भुरगीं येता पेरंट्स ताका आपले चली जावं चल्याक घेवन येता ताका ड्रॉइंग पेपर हें जें इन डिटेल म्हणजे ताजो टॅलंट आमी रिल्स म्हणल्यार हातूंत एक आमी हें दवरलां की जो रिल्स करता ताजो टॅलंट कसो करप आतां तुमी पत्रकार भाव खंय वतात बायट घेतात तुमी क्वेश्चन्स करतात हो आमी तातूंतल्यान टॅलंट म्हणजे जो मनीस जो रील बऱ्यांतले बरो करता ताजो खरो टॅलंट कळटा ताजी फोटोग्राफी कशी करता ताजी शूटिंग कशें एक नवो कॉन्सेप्ट आमी तातूंत इन्क्लूड केला समज करून हांवें रॅली करून आयलो मागीर हांगा कवर केलें आमचो सकयल मोनोलॉग कॉम्पिटिशन आसा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा मागीर ओपनिंग सेरेमनी आसा फॉर्मल फंक्शन आसा मॅक्झिमम आमी तो कितें करता तें पळयतले हांव रिक्वेस्ट करता हातूंत पत्रकार आमचे भाव सगळे खूब हुशार आसा पत्रकार भावांनी हातूंत इल्लो पार्टिसिपेट जावचें आनी तुमी तुमचें नांव तातूंत एड करचें मागीर पत्रकार भाव खुबशे हे आसात तुमी तें एडिटींग बीन करून मागीर आमी साईशाक सबमीट करपाक जाता तातूंतल्यान भावाक रिक्वेस्ट करता की फुल्ली आमचो प्रोग्राम म्युन्सिपालिटीचो कवर करचो की आनी 2 म्हयन्यान हें कावन्सील नवें आमी इलेक्शन मोडान आसतले आज कालूच डिक्लेअर जाला की मेयान इलेक्शन अशें म्हणून म्युन्सिपालिटीचें सो आय एम हॅविंग दीस इज द 4th ऑपॉर्च्युनिटी टू मी एज अ चेअरपर्सन टू ऑर्गनायज शिव जयंती हांव साईशाकय देव बरें करूं म्हणटा म्हणजे कावन्सिलर श्वेता सो मुर्ती छोटी पूण किर्ती मोठी ताजी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर